आनी आतां खबरो विस्तारान. कर्नाटकात जावपी पोटवेंचणुकेक लागून गोंयच्या म्हादयच्या विशयाचो बळी वतलो अशे उद्गार हांवें काडिल्ले ते खरे जातले अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. पर्यावरण मंत्रालयातल्या एका अधिकाऱ्यान तशें पत्र कर्नाटकाक दिलां अशें पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी सांगलां अशें तांणी मुखार सांगलें. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. ऑल पार्टी डेलिगेशन युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब प्रकाश जावडेकराक मेळून जातकर जो भंय हांवें व्यक्त केल्लो सकाळी की गोंयचो इंट्रस्ट कर्नाटकाचे बाय इलेक्शनाचेर सॅक्रिफायस जाता. म्हणल्यार गोंयाक कर्नाटकाचे बाय इलेक्शनाचे खातीर गोंयचो इंट्रस्ट सॅक्रिफायस करपाक सरकार फुडें सरिल्लो हो जो भंय हांवें व्यक्त केल्लो हो खरो ठरलो. कित्याक खरो ठरलो? कित्याक बाब प्रकाश जावडेकरान अशें सांगलें की जें लेटर एक अप्रुवल कशें कर्नाटकाक दिल्लें म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाक, ज्याचे विरोधान आमी रस्त्यार आयले, ज्याचे विरोधान येदो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ज्याच्या खातीर हें ऑल पार्टी डेलिगेशन ताका मेळपाक आयलें. हें लेटरूच एक सादें लो लेवल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज ह्या ऑफिसरान दिलें. आतां हें आयकुपाक बरें दिसता पूण फुडें मंत्र्यानूच केल्ली ट्वीट आनी मागीर युनियन मायन्स मिनिस्टर प्रल्हाद जोशीन म्हणिल्लें थँक्यू ट्विटराचेरूच हें हाका कांय उत्तर मंत्र्या कडेन नाशिल्लें. सो बेसिकली सांगूंक गेलें जाल्यार दीस इज अ हॉलो जस्टिफिकेशन गिवन बाय द मिनिस्टर एंड इट विंडिकेट्स माय स्टँड एंड माय फियर that Goa's interests were being sacrificed at the altar of by-elections to be held in Karnataka. आता मंत्र्यान सांगिल्लें आहा की 10 दिसांनी आमी हें जें लेटर आहा तें आमी विड्रॉ करतले आनी गोंयाक न्याय दितले म्हणून. आता 10 दिसांनीच नॉमिनेशन प्रोसेस थंय संपन्न जाता कर्नाटकान ते बाय इलेक्शनाक. म्हणटकच दीस इज ऑल लिंक टू कर्नाटका बाय इलेक्शन हें क्लियरली कळटा. पूण कितेंय जावं आमकां कांय 10 दिसांनी कांय जावंक शकना गोंयान. आनी आमचें पेटिशन जें आमी आज फायल केल्लें आहा एनजीटीन हें पेटिशन वील एक्ट एज अ इन्शुरन्स पॉलिसी अगेन्स्ट मिसचीफ टू बी प्लेड इन द फ्युचर बाय अगेन दॅट लो लेवल ऑफिशियल इन द MOF मिनिस्ट्री एवर इफ दिस टायप ऑफ अ थिंग हॅपन्स इन द फ्युचर. आतां आमी एक 33 पानांची एक comprehensive petition फायल केल्लें आहा which now being filed and is in front of the honorable NGT. I don't want to speak in detail about it because it is in the front of the honorable NGT. So ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना. हांव गोंयचे आदले आमचे AG आदोगाद दत्तप्रसाद लवंदेक आनी ताजे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा आनी गोंयकारांक उतर दिवंक सोदता की गोंयचे खातीर गोंयकार आनी गोंयकारपण राखपा खातीर हें आमी उतर दिलां. आनी जे आमचो कमिटमेंट आशिल्लो की आमी कोर्टान वतले, ज्युडिशियरीचे दार आमी धोडायतले गोंयाक न्याय दिवपाक म्हणून हें आमी उतर दवरलेलें आहा. आमी सदांच उतर दवरलेलें आहा. हें परतेंय बी आमी गोंयचे जनतेक उतर दिल्लें आमी उतर आमचें राखिल्लें आहा. गोंयचे जनतेचो सपोर्ट आमकां जाय आनी सगळे आमी एकवटान गोंय राखूंक शकता आनी गोंय फॉरवर्ड व्हरूंक शकता.